माननीय सभापती, स्पीकर साहब एक बस एक मिनिट. एक बारीक अनाउन्समेंट आसा. The Speaker of Goa Legislative Assembly, having observed a recurring pattern of behavior during assembly sessions, wherein ministers of Council of Ministers have engaged in raising a voice, shouting, taunting, and directing personal accusation at the members. Such a conduct is antithetical to the solemn oath of office taken under the 3rd schedule of Constitution of India, which binds every minister to discharge duties faithfully, consciously, and to do right to all manner of people without fear or favor, affection or ill will. Question number 1. स्पीकर साहब I wish to provide additional information to point B of starred LAQ number 14A. Maka? स्पीकर साहब जे एक मातशें आय वॉन्ट टेक टाइम ऑफ द हाऊस बट मान्य मुखेलमंत्री तुम्ही टाइम बेस्ट पिड्यार करता. पशेट्यानो हे इम्पॉर्टंट इश्यू आता कर्नाटका yesterday Bangalore because of the LPG cylinders today has declared that they are shutting down their restaurants. Chennai has declared that there is a shortage of LPG cylinders. हे हांव तुका तेंगेले मेमोरेंडम सबमिट कोता एक कन्नडान आहा ते कोट तुका स्वल्प न्हू हे मातशें बेगीन जावपा जाय. No, please, yesterday Jenna we spoke about a helpline number. You announced it yesterday. Today you please call the stakeholders, GCCI, tourism stakeholders. Mak khabar na whether there is a pipeline from Qatar Airways get the khabar ha maga direct hinga. But Qatar chan pipeline hu yaha LPG se jala khabar na. Please look into it. Please, can you convene a meeting? Ank ek assurance mase di tu ki you will convene a meeting. Je na ek statement tari kor do speaker sir. I'll go through it and then I'll make. No, you not the question of going through it. We are going to go. You have to be proactively doing it. LOP. Letter Question number 1, Dr. Chandrakant Chettiye. Question number 1A. Speaker sir, as per the answer that has already been provided to the honorable member. Speaker sir, हो जो प्रश्न आसा तो प्रश्न जरी सादो असलेलो खूप इम्पॉर्टंट आसा. हो प्रश्न जो आसा हो फक्त म्हज्याच मतदारसंघापुरती ना तर सगळीकडे आसा. कदाचित थोड्या मतदारसंघात जास्त थोडीकडे कमी. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे आसात ते इतले हल्ली त्रास करतात की लोकांची जी घराभोवती झाडां लायल्ली असतात ताचे आंबे म्हणा सुपारे म्हणा स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक जायना म्हणून सुपारे म्हणा केळ ही जी सगळी आसा ती इतली नासधूस करता स्पीकर सर आणि ही लोकांची परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, 2दा 0 ओवर घातलेले आणि आता जर इतले जाल्यार म्हाका तांकां भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरसे एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ एकाडेमीक उत्तर कशें म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय. सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोश्ट फॉलोअप करता. सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय. तांच्यांनी आतां खूब उत्तर दिलां की 24/7 हेल्पलायन आसा. तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला, ती गार्बेज आसा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां. आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं. तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिलां ना 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले, ताका याद आसतली. आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले, तांच्या खातीर त्या माकडां खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा, तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटान ह्या विशया खातीर कितें केल्यात आणि जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टिक कितें म्हणजे ताणी इम्प्रुवमेंट जाला काय ना काय आमी ह्या गोष्टीक कांयच करूं शकना कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय आसता. बिकॉज ऑनरेबल मेंबरान जे विचारले ते तुमच्या मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात आमकां सगळ्यांक त्रास जाता.
आणि एकेडमीक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की एकेडमीक उत्तर म्हणजे जें उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक जर तुमी विचारल्यार डिपार्टमेंट ह्याच तरेन सगळें जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितलें की ह्यो गोश्टी करपाक जाय पूण जे त्रास जाता तुमकां जे खेती आमी म्हणटा तेजो त्रास जाता आनी गांवांनी येता आनी अक्षरशः अंदाधुंदी सगळे कडेन आनी नुकसान जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां आमी ऑलरेडी PCCF आनी सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज, गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन गोरेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचें नुकसान करता कित्याक तांकां त्या तरेचें खाद्य रानान गावना. म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजींग ग्रावंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता, वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन, तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. गव्हर्नन्स हांव आयज मंत्री आसलो काय आनी कोण पयलीं मंत्री कंटिन्युअसली एक प्लॅन आनी तांकां स्पश्ट सांगलेलें आसा की तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन दिया आनी ह्याच सेशनान तुमकां जाय जाल्यार तेंच्या कडल्यान प्लॅन घेवन हांव फ्लोर ऑफ द हावजाक टेबल करता. कारण हें फक्त बिचोली मर्यादीत काय बिचोली तालुका मर्यादीत ना पूण हें सगळे कडेन हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी पूण हो प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. हे प्लॅन आयज तुमी प्रश्न विचारला आनी हांवें उत्तर दिलें म्हणून जावचें ना. हे उत्तराचे फुडें वचून हे टायम बाउंड इम्प्लिमेंटेशन आमी कशें करतले आनी हे अख्खे गोंयभर जे खंय आमकां खेतीचो प्रॉब्लम जाता काय प्रॉब्लम्स जे आमकां गांवांन येवन तेजो आमकां फेस करचे पडटा आनी लोक मागीर विचारता की बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता. ह्या माध्यमांतून आमकां हो प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन हांव ह्या सेशन जावपाचे पयलीं हांव टेबल करतलो. स्पीकर सर, आता मंत्र्यान म्हटला की हो प्लॅन करता. आता खास करून ही एरिया जी नानोडा ना म्हणटा आदेश ऑलरेडी दिल्ले आसा. वॉटर बॉडीज बी सगळी कडेन चालू आहा, ऑलरेडी केल्ले आसा. विथ स्टॅटिस्टिक्स तुमकां दिता. न्हू 1.5 वर्सां करता. हे एरियेक तुमी केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतल्यात? म्हाका एश्युरन्स दिया. ह्या एरियेक नानोड्या आनी हांगा भटवाडी म्हणटा ते एरियेक केन्ना करतल्यात? ते जेन्ना एकदा हांव सांगले तेन्ना येवन ते पळोवन गेले, त्याच्या नंतर कांयच ना करूं. हे एरिया केन्ना करतात? हांव तुमकां PCCF आनी APCCF आनी DCF जो वायल्ड लायफ आहा तांकां घेवन तुमकां ह्या सेशनाच्या टायमानूच फाल्यां डिमांड जातकूच आमी हांगाच मिटींग आमी घेवन तुमी मागीर तांकां आपूण हाडून तुमी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुमी दिवं शकता. काय तुमकां अधिकार आहा न्ही सांगपाक एज अ मेंबर ऑफ द असेंब्ली की बाबा आमकां हें तुमी लास्ट टायम तुमी अश्युरन्स दिल्ले, फुडें कितें जालें आनी तांकां तेंचे कडल्यान कालूच हांवें तेंचे कडेन बसून की बाबा कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आमकां जाय. कारण हें नुकसान जें जाता पळय भरपाय बी तें पावना मागीर शेतकऱ्याक आनी हें नुकसान जावं नये म्हणून हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी करपाची गरज आहा आनी हे प्लॅन कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन करपाक जाय. खंय पद पावले ते तुमचे कडेन हांव चर्चा करता ह्याच 2 दिसां भितर. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो जो प्रश्न आसा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक उत्तर दिला की कितें हे माकड वचच्या खातीर ते कितें तरी सबसिडी दिता, मशिनां बी दिता अशी खंय दिल्ली आसात आनी हांच्यांनी म्हणजे हो कसो आसा प्रोग्राम एग्रीकल्चर आनी फॉरेस्ट दोगांयनी मेळोन करूं जाय कित्याक लॉस तेचे कंपेन्सेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता. सो अशें तुमी खंय तरी ही मशिनां वापरल्यात ते कितली इफेक्टीव आसात ताचे हे पळयल्यात काय? म्हणजे हो प्रॉब्लेम काल आनी आज जावंक ना, खूब वर्साचो आसा, आतां तो चड जाला. ते आवाज करतात. तुम्ही परत सांगले न्ही एकेडमिकली 2 तरेन आहा की बाबा खरें कितें जालां आनी एकेडमिकली आमी उत्तर दिवपाक गेल्यार की ह्या तरेचे गॅजेट्स आहा, ह्या तरेचे गॅजेट्साचो उपयोग आमी करूं शकता पूण प्रॅक्टिकल कितपत तेजो फायदो जातलो. म्हाका पर्सनली दिसना की ते सगळ्या गोश्टीचेर फायदो जातलो. तुमी कितले म्हणून तुमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. आयज जर फॉरेस्टाचें मॅनेजमेंट करपाक जाय तर फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आहा तो योग्य तरेन इम्प्लिमेंट करून ऑनगोईंग प्रोसेस आसपाक जाय ज्या माध्यमांतल्यान फ्रूट बेरिंग जे आसा, जे झाडां जी आसा त्यो योग्य तरेन आमी जे तांकां जे आकर्शीत करूं शकता ते म्हणजे तांकां ते भितर लावन म्हणजे ते ह्या सायडीक घेवं शकता. आमी आतां तुमी उत्तरान जे तुमी प्रश्नाचो उत्तर हांव वाचतालो म्हणून हांवें सांगलें की हांव योग्य तरेन ते वेगळे तरेन उत्तर दिवपाचो आहा कित्याक हे सगळे गोश्टी बऱ्या आहा पूण मेन म्हणजे कितें आहा की हो मेनस जो आहा हो मेनस थारचो ना. हो मेनस जो पर्यंत हो प्लॅन सारको इम्प्लिमेंट आनी त्या तरेची झाडां तुमी जर रानान योग्य तरेन ते फिलिंगान योग्य तरेन ते करूंक ना तर हो मेनस चालूच उरतलो. तुमी कितलेंय गॅजेट दिया, तुमी कितलेंय सांगा की ह्या तरेचे गोश्टीचे वापरा पण तेजेर आउटकम ना. कांय लोक म्हणटाले तांकां वेगळे तरेन ते
आय कांट गेट द नेम बट मेन म्हणजे डिस्टर्बन्स जो जाता गांवांत आनी आमच्या सारक्या गांवांत तुमच्या सारक्या आसूं काय काणकोण सारको हे सगळे कडेन आहा आनी हे जावंक जाय जाल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव मेन म्हणजे कितें स्पिकर सर की हो विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गंभीरपणे घेवपाची गरज आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा PCCFाक आनी हांवें आतां ऑनरेबल मेंबराक सांगलेलें आसा तेंच्या कडल्यान एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन एक टायम बाउंड ह्या 3 वर्सांत कितें जालां आनी ह्या फुडल्या 5 वर्सांत आमी कितें करतले आनी आमी हे मॅनेज आमकां खंय तरी मॅपींग करून खंय खंय आमकां त्रास जाता ते आतां पर्यंत डेटा आसपाक जाय वो डेटा हांव फ्लोर ऑफ द हावसार टेबल करता आनी तुमकां घेवन तेंच्या बरोबर मिटींग करता आमकां तुमकांच न्हू तें म्हाका बी 70 लागता ते ऑनरेबल स्पिकराक बी आपल्या मतदारसंघात लागता जर रान फॉरेस्ट एरियान गेल्यार ह्यो गोश्टी हे मॅनेज जर हे खंय तरी थारपाक जाय तर ह्यो गोश्टी तुमी पळयतात की आयज पळयता फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन करून गेल्यार आनी तुमी खेतीचो जे उल्लेख करता रोज आमी पळयता तुमच्या मतदारसंघान आसूं काय आमच्या शेजारच्या मतदारसंघान आसूं त्यो जाता आयज आमी पळयता की आमी लेपर्ड पळयता की आयज गांवांत भितर येता ते कुत्रे व्हरपाक येता कित्या खातीर त्या तरेचे मॅनेजमेंट प्लॅन मॅनेजमेंट ह्या तरेचो आसपाक जाय की त्या तरेचे तांकां गोश्टी कितें म्हणटा ते प्रे डेन्सिटी वाडोवपाची गरज आहा म्हणजे ते भायर सरचे ना आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी कितें रातोरात जावंक शकना आनी हेजेर तांकां सांगलेलें आसा की तुमी हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा स्पीकर सर म्हजो थर्ड क्वेश्चन आतां हे खेत्यांचो सगळी कडेन प्रॉब्लेम आसा तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें तरी सर्वे केला बाबा हे एरियेक जास्त आसा हे एरियेक कमी आसा कित्याक जे जास्त एरियेक आसा तेन्ना डेफिनेटली पयलो आनी थंय कित्या खातीर जास्त आसा असो कितें डिपार्टमेंटाचो सर्वे बी केल्लो आसा काय म्हणटा हांव तुमकां कित्याक सगळी कडेन काय हो प्रॉब्लेम सेम ना इट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस सो सर्वे डेफिनेटली डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय हांवें तेच सांगलें तुमकां ऑनरेबल मेंबराक स्पिकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की डिमांड फाल्यां म्हाजे डिमांड जाले उपरांत तांकां घेवन हांव बसता डिपार्टमेंट कडेन बसता आनी डिपार्टमेंटाक हांव स्ट्रिक्टली ऑलरेडी काल बी सांगलेलें आसा की हे एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तुमी एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन म्हणजे प्रत्येक मेंबराक कळोवन दी की बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां डेटा तुमी सांगता तें बरोबर आहा की मॅपींग करपाक जाय डेटा आसपाक जाय डिपार्टमेंट कडेन आनी हे आमचे कडेन जे कितें डेटा आहा ते ट्रान्सपरंटली हांव प्लेस करता हावसान आनी कितें करतले ऑन गोईंग एका रातोरात जर हांवें सांगलें आनी आमी करतले ते जावचें ना ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले आनी तुमकां बरोबर घेवन करतले एल्टन डिकोस्टा Because I'm all button मुगे हांव. Speaker sir, very important question. Last session also we discussed it. I told you that मोलांगणी कुंकोळच्या गांवांत माकोड आहले म्हणून. ते सारखे 8 आहले घराचे. सारखे 8 आनी माकोड उडी मारता. आज खास करून तरी तर उत्तर चोयल्यार स्पीकर सर. आनी बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केल्ली यंत्रणा आहा काय मग एनी मेकॅनिझम माकडां जरी तर चोयल्यार आज दिस इज अ do you have a human wildlife conflict management policy? This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy. Speaker sir, they have structured protocol state level committees and ring fenced budgets. So is there any budget for this? Speaker sir, there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasle formal mechanism na. This gap is, your answer admits it. आता Goa Wildlife Division, जे बाब चंद्रकांत शेट्टीन सांगला, it lacks of any sort of published data. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. They move in troops. So this troop movements, खास करून Bicholi, Sattari corridor, any intervention, what happens on an ad hoc basis rather than any scientific mechanism. Because Ejer म्हाका दिसता one important point is that the Goa specific legislation has to regulate the feeding of wildlife. This feeding of wildlife by tourists and the pilgrims also, this is another issue why there's a lot amount of monkeys coming. So this is a key driver for this monkey settlements across the state. Anna, you have said you would take him. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. So my pointed question to you, Speaker Sir, to the Honorable Minister is, Kerala and Karnataka have enacted laws, human wildlife management, conflict management policy. Can the Minister tell the House whether this policy or whether you would take any such dedicated policy, keeping in mind, looking at what Kerala is doing?
what Karnataka is doing. 25 years across all the constituencies, there is no policy. So will you come with this framework? माननीय LOP क्वेश्चन विचारांनी Will you come with this conflict management framework? We need a policy because it is not only monkeys, you have cheetahs, you have tigers, everyone are coming out. स्पीकर, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला हांव मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करता कित्याक हें करपाक हरकत काय ना आनी मेन म्हणजे कित्याक की तुमी जे सजेशन ते दिल्या ते लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादित न्हवतो आनी हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया Dehradun is interested with formulation of this human wildlife conflict report on Goa. आणि आम्ही ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आम्ही दवरलेले आसा हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन पूण ते तुम्ही जे सजेस्ट केल्या that there should be a proper structured framework. I totally agree with you that there should be a totally proper framework. But let me discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in the other states. And I can assure you that we will call for this immediately. I will ask the PCCF to call for it immediately during this course of the session, and we can have an informal discussion because I myself independently cannot make an announcement on the floor of the House. Let me discuss with the Chief Minister, and taking these policies, we can by email we can ask for these structured mechanisms that are there in other states for this human wildlife conflict, and specifically those issues which are pertaining to Goa and whether we can pick up some points from those policies. And I'll make an announcement before the session ends. Elton D'Costa. Because Honorable Minister भरपूर serious आनीक seriously जायत वस्तू घेता but this particular question की माकड म्हणून फोकाण दिसता. Speaker sir, I just want to make a point. Last zero hour this thing was mentioned and I have got a data. So Forest Department has admitted that no record of zero hour has been given to them. Tanko kai communicate केला. When I asked, they said that zero hour mention was not communicated to the Forest Department. So I think so. Zero hour regarding this monkey management, it has not been given to the Forest Department. Speaker sir, then I have got it. Because they have admitted that they have not got the record what zero hour was mentioned. So this is the same विषय बदलून question. वचू नका तुम्ही या तो प्रश्न विचारला त्याचे तुम्ही प्रश्न विचारा Speaker sir, हम किती सांगता हम मेंशन कोताय ना तुम्ही प्रश्न विचारा माननीय मंत्री तुम्हाला उत्तर दिले secretary is not त्यांका दिना department what is the point we mentioning it? This is the point what I want to make, because this is not आता मंत्र्यान सांगले 4 मतदारसंघात नाव काढले कॅपे मागुस्ता कॅपे काढ because and it is between you, forest and the agriculture minister also. Both are बाकी आणून तू तो फायनान्स दिना पैसे दिना कितें खबर ना बट म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर प्लीज इट इज व्हेरी सिरियस आमगेले जे ST भाव आहाय ते इतली तेंगे त्रास 3-4 म्हयन्यान काटाय आनी पिकावळ जाता तेन्ना ते नानसान वयता नाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड यू बोथ हॅव टू वर्क टुगेदर एंड सी दॅट दिस इज बीन सॉर्टेड आउट. इट इज व्हेरी सिरियस. तांकां तुमकां कांय एम्प्लॉयमेंट आनी दिवपाक मेळना. एम्प्लॉयमेंट आम तरी नाय. एटलीस्ट ते आपणागे खाताय ते तरी ओन तरी समज कोताय आनी तरी समज आमदार तुम्ही प्रश्न विचारा क्वेश्चन विचारा मिनिस्टर तू सिरियसली घे नाल्यार आज मेन्शन करून पोतून विचारून म्हणा स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर एल्टन हांचे सांगलेले आसा आतांच LOPन जे सांगलेले आसा की हांवें आतांच सांगला की ह्या सेशनाचे पयलीं म्हाका पॉलिसी जर सांगले दुसऱ्या राज्यांतले हाडून ताबडतोब हाडपाक लायता ताका आयजूच सांगता मेल धाड म्हणून तेंचे कावंटर पार्टाक जे कितें बरे प्रॅक्टीस जाता ते इम्प्लिमेंट करपाक हरकत ना. पूण हांव बेश्टो आवट एंड आवट वचून अनावन्स केल्यार योग्य जावचें ना. मुख्यमंत्री कडेन दाखोवन की बाबा आमी हें आमच्या राज्यान आमी करूं शकता तेंचे कडेन चर्चा करून आनी आमी मागीर योग्य ती पॉलिसी ह्याच एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तो स्ट्रक्चर कसो आसतलो. कारण तुमी जे म्हणटा की झिरो आराचे तुवें न घेतल्यार बी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता तेजो. आमकां त्रास जाता ते डिपार्टमेंटाक पावपाचे झिरो आर तो विशय लागत ना कित्याक प्रत्येक कडेन हो विशय आसा आनी हे ऑनगोईंग विशय आसा. हे आयजूच कांय खेतीचो विशय जावंक ना. हे आयज रानान जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे लावंक जाय आशिल्ल्यो कितें कितें केलां इतल्या वर्सां ह्यो सगळ्याचे हांवें कंटिन्यूस हांव तेंचे कडेन चर्चा करीत आसता की हे करूंक ना जाल्यार आमकां त्रासदायक आनी शेतकऱ्यांक त्रास जायत रावतलो लोकांक त्रास जायत रावतलो. आतां हालींच आमी पळयलां की जे आमचे
पॅन्थर्स आहात ते गांवांनी येता ते लोकांचे फुटेजेस लोक शेअर करता हे कित्या खातीर कित्याक प्री डेन्सिटी जे गोंयान आहा सामकें कमी आहा आनी हे कमी असल्या कारणान मागीर ते तांकां बिकॉज ऑफ फूड ते देन गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड दे गो इन टू द विलेजेस दे गो एंड पिक अप समबडीज पेट डॉग दे डू सर्टन थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is important for us to create that type of ecosystem in the forest and I have assured that I will take this matter up and we will place what type of structure we will have on this particular issue before the session ends. No, Speaker, sir, I'm Amni just Amdar mentioning Biradar because you have Logo. to take it seriously. It is not been taken seriously. No, it is Mantri not. If you have to take it seriously, the department would have some kittal Because, matter. क्वेश्चन जो आमचो ऑनरेबल MLA तो डॉक्टर चंद्रकांत शेटेन मांडला इट्स अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. आमचे सगळे शेतकार जे आपल्या शेताच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतात. आमी बायलां म्हणून आमच्या घराच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग प्लांट्स लायतात. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज मंकीज कम फ्रॉम द हिल्स अँड डिस्ट्रॉय ऑल आर प्लांट्स. फॉरेस्टेशनच्या नांवान कांय वर्सां पयलीं आमच्या दोंगरांचेर सगळीं आकाशा झाडां लायिल्लीं आहा आनी ती आकाशा झाडां इज निदर गिवींग फ्रूट and it's also taking up all the water from water content from the soil. हे तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो रिगार्डिंग प्लांटिंग ऑफ फ्रूट बेरिंग ट्रीज ऑन आ हिल्स? होच आन्सर आमकां दिवचो की तुमचो प्लॅन केन्ना पासून येतलो आनी केन्ना पासून इम्प्लिमेंट जातलो. give us a assurance because it is really a serious matter. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान सांगला आता मॅडम दिलेला लोबोन ऑलरेडी सांगलेले आसा स्पीकर सर. हो विशय हांव PCCF कडेन कालूच चर्चा केल्या की बाबा हे खेती जे आहा हे बायसन्स जे आहा हे गव रेडे जे आमी म्हणटा ते गांवांत येता कित्या खातीर? हे इतल्या वर्सां जर ऑनगोईंग जर चालू आशिल्लें आयज आमी फाल्यां हे 1 वर्सा काय 2 वर्सां भितर हो विशय सोडू शकना आनी म्हणून आयज एलओपीन जें सांगलां हे बरें सजेशन केल्लें आसा. पूण म्हाका बी स्टेटमेंट करपाचे पयलीं मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांकां आयजूच सांगता तांकां की असेंब्ली क्वेश्चनार जाल्या उपरांत की तुमच्या कावंटर पार्टींतल्यान बाकीच्या राज्यांत कितें पॉलिसी आहा ते हाडा आनी जो पर्यंत स्पीकर सर एक टायम बाउंड आमी हेजेर लक्ष दिना आनी टायम बाउंड आमी ते कॅम्पांतले फंड योग्य तरेन तेजो वापर करून आमी खंय खंय मॅपिंग करपाक जाय खंय खंय एरिया आमी करपाक जाय तो प्लॅन हांव तांकां सांगता की असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं कित्याक वेळ हांवें जर सांगलें तें आमी करया तें केन्ना जावचें ना. तांकां हांव स्पश्ट सांगतलो की ह्या असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं मॅपिंग करून आमकां दिया आनी आमी कसले तरेची आमी एक पॉलिसी डॉक्युमेंट स्ट्रक्चर्ड मेकॅनिझम आमी ह्या राज्यान आमी इम्प्लिमेंट करूं शकता. ते आयज नाल्यार फाल्यां गरजच आशिल्ली आनी ते आमी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो स्पीकर सर. आनी हांव असेंब्ली जावन म्हणना हांव म्हणटा की तेंचे कडेन चर्चा फुडल्या 2 दिसां भितर चर्चा जातली. असेंब्ली जावपाचे पयलीं तांकां डॉक्युमेंट दाखयता मागीर तेंचे कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ह्या असेंब्लीनूच अनावन्स करता. तांकां जाय तशें आनी त्यांनी सजेशन जें दिलां तें बरें सजेशन दिलें. Question number 2, Baba Alex Lorenzo. Because I may be permitted to ask question number 2A. Because the answer is uploaded on the computer. Because I had asked the minister all destinations, then bari answer dila. Answer aji then gatla some few areas. And mulda ki monsoon and dekon GTDC does lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question, which are the areas we have identified exactly, and I will tell you why, or whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism. Specific question, have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. Speaker sir, ecotourism म्हणल्यार कितें? It's a form of responsible travel to natural areas, गांवांनी, वॉटरफॉल, ज्या जाग्यांचेर सगळें नेचर आसा त्या जाग्यांचेर वचप, थंय सांबाळून आमी पर्यावरण राखून पर्यटन करप, लोकल कम्युनिटीजांक सपोर्ट करप आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रमोट करप ह्या हेतूंतल्यान आमी इको टुरिजमाची भाशा उलयता. आज पर्यंत स्पीकर सर गोंयची वळख फक्त सन सँड एंड सीत आशिल्ली.
2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी ती नॅरेटिव्ह चेंज केलो की सन सँड एंड सी आसा बट गोवा बियॉन्ड बिचीस. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर इको टुरिजमाचेर फोकस घेवचो हें धोरण चालू जालें. एक म्हणल्यार स्पीकर सर, एवरी इयर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जी आमची SPV आसा ती फॉरेस्टाच्या जोडपावलान वेगळे वेगळे वॉटरफॉलान मनसुनाच्या टायमार वी आर ऑलरेडी डुईंग ट्रॅक्स अँड ट्रेल्स. दूधसागर वॉटरफॉल स्पीकर सर जो तुमच्या मतदारसंघात येता तो देशाचो तिसरो हायस्ट वॉटरफॉल 310 मिटराचेर उबो आसा. ते पळोवपाक वर्साक जवळ जवळ 2,36,000 टुरिस्ट वर्साक येतात. थोडे जिपीन वतात, थोडे चलत वतात. दूधसागर समज धरलो स्पीकर सर, कोटीगांव सारकेले आमी गांवांत समज गेले आमी डॉक्टर रमेश तळवडकरच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोटीगांव सारकेले मतदारसंघान जॉगरी सारकेले प्रोडक्शन करपाक थंय एक फॅक्टरी आसा, कुस्कें वॉटरफॉल आसा, बांबू करता. हे वेगळे वेगळे गजाल्यो ज्यो गांवांनी जाताल्यो स्पीकर सर त्यो केन्ना कोणाक खबरूच नाशिल्ल्यो. आज स्पीकर सर एक वाटेन आमी भितर गांवांत वता आसतना कितें करचें, एक म्हणल्यार सायट सीइंग जे आमी करताच आनी तातूंत आमी एज सरकार एज वॉटर आमी फॅसिलिटेट करता आसतना लास्ट फ्यू वर्सां बोंडला वायल्ड सँक्च्युरी वे एक्सपिरियन्स द फॉरेस्ट विथ फॉरेस्टर्स हें चालू आसता. तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल्स जे भगवान महावीर सँक्च्युरीन जाता. चारवणे, पाळी, तांबडी सुर्ला, कुस्कें, मैनापी, गरपी, सावड्डे, शिवलिंग, बोमा, बेडसारे, वाउल्ला, वाजरा, शाकला असले वॉटरफॉल्सां कडेन परत एवरी मॉन्सुनाक अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी वतात. स्पीकर सर हें करता आसतना वी स्टार्टेड बुस्टिंग इट थ्रू प्रायवेट प्लेयर्स. सो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे तुमी माजी अध्यक्ष आशिल्ले आनी आतां बाब केदार नायक आसा तांणी दूधसागर वॉटरफॉल प्रमोट करता आसतना वी ऑल्सो वेंट थ्रू विथ लोकल प्लेयर्स, लोकल कम्युनिटी कशी करची काय म्हणून. एक ल्हानशें उदाहरण म्हणजे पराग रांगणेकार. पराग रांगणेकार म्हणटा तो स्पीकर सर एक गोंयकार who is specialized in nature-based tours in Goa that focus on wildlife, forest, butterflies, birds, nocturnal life and bioluminescence, which are more than only not only travel and tour but also purpose of education, conservation of oriented experiences than just looking at sightseeing. तशेंच स्पीकर सर आमी सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून एक आसा. परत तो गोंयकार जो हेरिटेज वॉक्स, आयलँड नेचर ट्रेल्स, culinary experiences, cultural and village immersions, adventure and workshops हे सुरवात करता. ह्यो जेन्ना आमी business wise we are putting the communities so that they can make business at the same time tourists can get an experience of the hinterlands. आमी स्पीकर सर हालींच we have come up with the Goa Ayurveda and Wellness Policy 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा धारगळे आसा आनी एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान दोनूय कडेन MOU सायन मारले आणि आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचेर नॉर्थ आनी साऊथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू एक्सप्लोर आयुर्वेदा एंड एक्सप्लोर वेलनेस. सो वेन इट कम्स टू इको टुरिजम स्पीकर सर इट इज अबाउट हाऊ वी कॅन क्युरेट एक्सपिरियन्सीस, हाऊ वी कॅन अलाव थिंग्स टू हॅपन इन द विलेज अँड गेट अ एक्सपिरियन्स वेर इन्क्लुसिवली त्या गांवांतल्या त्या लोकांक कशे पयशे पावतले आनी तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रिब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच, थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेंच, पूण त्या गांवांत तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इको टुरिजमांत आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सिटींग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड फॉर्म्युलेटिंग अ इको टुरिजम पॉलिसी विच इज रायट नाव अंडर एक्झामिनेशन. ती इको टुरिजम पॉलिसी जाल्यार स्पीकर सर वी वील गेट अ प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ वॉट वी वॉन्ट टू डू. कित्याक ओवर टुरिजम जाल्लें नाका. गांवांनी फाल्यां जे ओवर टुरिजम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जालां कोस्टल बेल्टात थंय जावचें न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिजम प्रमोट करपाक जाय. आनी त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिवायज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिजम विच इज इको टुरिजम. म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान Airbnb कडेन MOU, मेक माय ट्रिपा कडेन MOU, अगोडा कडेन MOU टू प्रमोट देम एट द सेम टायम क्रिएट SOPs फॉर देम टू कम एंड स्टे. सो बेड ब्रेकफास्ट आनी होमस्टे प्रमोट करपाक थंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो. सो मनीस ट्युरिस्ट वता तो तागेर रावता, ताजी कलिनरी जेवण आमचें गोंयचें जेवण जेवता, आमची हेरिटेज, आमचें कल्चर, आमचो गांव, आमचें गांवपण सगळें तें पळोवंक मेळटा ताका. एट द फर्स्ट इन्स्टन्स
ह्याच्या खातीर स्पीकर सर इको टुरिझमाच्या बाबतीत वी हॅव एन्श्युअर्ड that overall roadmap sitting with the industry and the academia is being chalked out based on which we are walking the talk. आणि हाज्या फुडें स्पीकर सर आमदारांचे कोणाचे समज विचार असले की तांकां कितें जाय तांच्या गांवांत कितें जाय वी होलिस्टिकली वी विल सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन इट. स्पीकर सर मिनिस्टरान बरी एक स्टोरी सांगिल्ली सगळी केली म्हण बट इम्पॉर्टंट म्हणलेलें गार्बेज कितको हें करतलो हाव will you take care of the garbage? How will you identify? I have asked you identification. Identification किती speaker sir? कित्याक water effect of that part on the surrounding areas. All that has to be done. I कित्याक मागील ताका तुवें identify केल्या काय म्हणून कित्याक in the name of ecotourism आनी हुंय structure येतले natural तुगेले habitat पासून ते उडयतले ताका लागून आनी garbage तेन सगळें उलयलें बाबा गार्बेजी लागून तुवें कितें स्टेप्स केले स्पेसिफिक क्वेश्चन ओनली एज फार एज गार्बेज एंड एज फार एज प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट तो कितें करतलो सगळी केलें आपण सगळी सांगत म्हण आनी एक लास्ट 2 क्वेश्चन विचारता तें आतां सांगता एकूच लास्ट क्वेश्चन आनी लास्ट क्वेश्चन बारबो आन्सर कर आन्सर दिवपा ना खंय तो आयक सो लास्ट इज इन द नेम ऑफ इको तुगेलें इको टुरिझमाचेर तुगेलें हें करताय ते कितें कोत्ताय तेका ग्रीन वॉशिंग म्हणजे दाखोवपाक सोदताय ग्रीन म्हूण ते हितू कांय ना ग्रीन एक फॅसिलिटी ना ग्रीन म्हूण दाखोवपाक एक तेगेलें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट देखून सारकें आसपाना तेगेलें प्रोसेस फॉर गार्बेज सारकें आसपाना बट लेबल दिताय ग्रीन म्हूण हे स्टेप्सान हेज्या मुखार हें जायना जाच्याक वो हे आहाय तांकां कितें करून तूं प्रोटेक्शन दितलो एज फार एज दीस इज कन्सर्न I want clear cut answer because why in the name of ecotourism नाक तीन वचोन जायना नाक तें काडून जायना म्हूण इतलें only to protect the environment and habitat. स्पीकर सर 2 प्रश्न विचारल्या एक गार्बेज मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गांवांतल्यान एवरी विलेज पंचायत इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज एंड सेग्रिगेटिंग एंड गिविंग इट टू द प्लांट काकोडा जावं सालिगांव जावं जे प्रमोशन आमी डेस्टिनेशन्स करता त्या जाग्याचेर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें करपाक आमी आयदर द ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स मनीस जो आसा तो करता नाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटात GTDCचे मनीस थंय क्लियर करून दिता ते एज फार एज द सायट्स वेर वी आर प्रोमोटींग आर कन्सर्न. दुसरो प्रश्न ताजो आशिल्लो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॉन्टेमिनेशन हांव नको टुरिझमाक काय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट लागना वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स एनीवेर नायदर आर वी कॉन्टेमिनेटिंग एनीवेर दीस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट वेर इट इज रिक्वायर्ड दे विल पुट इट अप एंड पुट इट. As far as tourism is concerned, Speaker sir, there is no question of me putting up a water treatment plant. Where is the question of ecotourism and water treatment plant erection? Speaker sir, hotelan जेन्ना तूं धाकलेशे पासून रेस्टॉरंट गायलो धाकलेशे पासून होम स्टे गायल्यो वो धाकलेशे रूम्स पासून गायले अंडर इको टुरिझम यू मीन टू टेल मी दॅट देर इज नो फॅसिलिटी दॅट रिक्वायर्ड टू वॉटर एक मिनट यू मीन टू टेल मी स्पीकर सर मिनिस्टर सांगता तो कांय ना म्हणटा तें आमी कोन्नाय टुरिझम कोन्ना म्हणटा major stakeholder is the tourism industry as far as garbage is concerned. One of the major stakeholder. आता हितू जो तू सांगो सोदिता की तुका इको टुरिझम प्रोजेक्टान तू कांय करपा नाका जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज दॅट आनी तो आनी एक आन्सर करता स्पीकर सर वॉट ही सेइंग तो म्हणटा गार्बेज ट्रिटमेंट विलेज वायज आहा इको टुरिझम प्रोजेक्ट आहाय ते गांवां नाय दे आर अवे फ्रॉम द क्राउड दे आर अवे दॅट्स वाय आय सेड That's why I asked him, are you specifically identifying places? If you are identifying, where are the systems in place? एकला को विचारला. Because ecotourism projects सरकारान आतापर्यंत खंयच गांवांत काडूनात other than homestays. समज प्रायव्हेट एंटिटी समज स्वता एक हॉटेल बांधता ताज्या नॉर्म्सा प्रमाणे कंडिशन्स असताना गव्हर्नमेंट अबायडिंग कंडिशन्स असताना ही हॅज टू एन्श्युअर ऑल स्टॅट्युटरी कंप्लायन्सीस वेदर इट इज वॉटर रिक्वायरमेंट पॉवर गार्बेज सिवरेज ते ताणे करचे पडटा गव्हर्नमेंट कॅनॉट गेट इन टू अ प्रायव्हेट बिझनेस ही हॅज टू कंप्लाय नाल्यार रुल्स ऑफ द लँड वील फॉलो द लँड कितें आसा तें. दुसरें स्पीकर सर होमस्टे म्हणजे कितें आमी नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करना तुजें घरांतलो एक नाल्यार 2 लेटेबल रूम्स त्याच रुमांनी जो कोण पयलीं रावतालो तोच रूम आज तो खाली करता की आपल्याक एडिशनल एनावड मेळटली आनी तातूंतच तो गेस्ट दवरता सो ताका थंय सोकपीट ताजे स्वताचे हे ताणें स्वता करचेच पडटा फॉर हीज बिझनेस टू रन वी डेफिनेटली लूक एट कंप्लायन्सीस when homestay is there we do look at this aspect so that this minimum things are available म्हणून म्हणले स्पीकर सर we have MOUs with Airbnb कित्या खातीर
दे सेट प्रोसिजर्स SOPs. टॉवेल कसो दवरपाचो, बाज कशी आसपाची, कितें आसपाची, ती बायलेन सर्विंग कशें करप, टुरिस्टाक कसो अटेंड करप, हे सगळे स्किलिंग चालू जाता. Skilling workshops have been done from north to south in various parts through Airbnb MOUs and through Make My Trip MOUs. And that is why, Speaker sir, slowly homestay, जे 1, 2, 3 आशिल्ले, आज जवळ 200 वर homestays जे जाल्ले आसा from north to south, maximum are in the rural areas, which are promoting through women. Women empowerment has been the answer. So आमचे बाब रेजिनाल्डान जे विचारला, tourism is a industry. म्हजें tourism department. समज खंय कुत्रो आयलो, माजरां आयली, गार्बेज आयली, रस्ते आयले, सगळे कलेक्टिवली टुरिजमाक लागता एज अ इंडस्ट्री. अँड ऑल कलेक्टिव्ह डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर. बट म्हाका तुजो प्रश्न स्पेसिफीक टू टुरिजम विचारता उलोवंक शकता. कलेक्टिवली आय विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉक टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स वेदर इट इज सॉलिड वेस्ट, गार्बेज मॅनेजमेंट, कितें खंय कमी पडला ताका दिश्टी पडला जाल्यार. पूण म्हज्या नजरेन स्पीकर सर खंयचोच नवो प्रोजेक्ट आमी खंयच नवे हातून बिल्डिंग्यो काडिल्ल्यो ना. आमी जे प्रमोट केला आर ट्रेल्स, ट्रॅक्स, वॉटरफॉल्स, हे जे एक्झिस्टिंग नेचर आसा तेच नेचर दाखोवपाचो आमचो लोकां खातीर प्रयत्न आसा. एक लास्ट म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की ते इको प्रोजेक्ट घालताय ते दे विल बी रियली इको प्रोजेक्ट्स आनी इन द नेम ऑफ इको प्रोजेक्ट्स बिकॉज तेको कांय पॉलिसी इन प्लेस ना. ही हॅज नॉट आयडेंटिफायड प्लेसीस वेर इट कॅन बी डन. ही सेइंग ओनली टुरिजम डिपार्टमेंट इज डुईंग इट. वॉट अबाउट प्रायवेट प्लेयर्स ते कितकोन प्रोटेक्ट करतलो सायट्स इन द नेम ऑफ इको टुरिजम हुंय घालीत म्हूण तें प्रोटेक्शन कितकोन घेतलो इतलें म्हाका जाय. गार्बेज तो म्हणटा इट इज नॉट हीज जॉब, इंडस्ट्रीचे जॉब न्ही म्हणटा आपण जाय तो म्हज्या तोंडांतल्यान काडटा. आय नेवर सेड इट इज नॉट माय जॉब. तो खंयचे उतरां घालून घेना. हांवें सांगलां सिस्टमॅटिकली कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आसा, रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अँड आय सेड कलेक्टिवली वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेटर स्टेटमेंट परत परत ताणें काडचो न्हय, हे रिक्वेस्ट. ओके अँड ओनली थिंग अँड लोकल सांग whether he will have any effect, whether this ecotourism local कितें identification करतलो or कितें study करतलो where more locals can be involved. That's the only thing. Because ecotourism जे काडटा is with a focus on locals. Where homestays are only run by local Only women. homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाकीचे ते थंय प्रमोट आमी करून घेतात थ्रू दिस टायप ऑफ एक्सपिरियन्सीस जे हांवें सांगले. फॉर एक्झाम्पल पराग रांगणेकर, एब्सोल्युटली ऑल आर लोकल्स, गांवचे लोक जांकां आमी फाटीं सत्कार सुद्दां करून काडलो. कित्याक एक गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली हे बिकम वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम फॉर इन टर्म्स ऑफ होमस्टे एंड इको टुरिजम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. जे उलोवपाक उठलो इको टुरिजम हो बरो टॉपीक आमगे कलिगान काडलो. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्लियर एश्युरन्स घेवपाक सोदिता. गोंयांत 7 नॅचरल वंडर्स आहे, 7 नॅचरल वंडर्स ऑफ गोवा विच आर एन्शियंट गोवाज कोस्टल morphological features. So these 7 features has to be scientifically mapped and documented so that this can help the ecotourism. हांव ह्यो 7य तुजे मुखार हाडटा so that you can try to make sure that this scientific mapping can take place. One is the prehistoric geoball, a natural oval ball shaped depression centrally located on the Pale-Keri Plateau in Perne. This has to be scientifically mapped. Second is that Kumbarjong 15 kilometers canal, which you have written in your reply. Third is close to Ribandar Ferry Point, a new green island has been created over 40 years and 50 hectares of land has magically converted and an island has come up there. Half a kilometer of mangroves area has come up. That comes up as a new iconic spot. The fourth one is crocodile-shaped cliff at Cabo de Ram, which is one of the most prominent. The fifth one is near Khola village, Kankon, 7 seaside caves. The sixth one is unnamed and uninhabited rocky island near Kanagini. And the seventh one is human thumb-shaped grantic gulo in Gule Kankon. Yes, Satu, the wonder of the world. Specific question. What the government intends to do in order to ensure that a comprehensive scientific mapping and documentation to legally recognize and notify such features to integrate this scientific baseline into CRZ planning and development control to enhance ecotourism. Because sir, बाप वेंजीन 7 वंडर दिले आणि म्हाका दिसता वेंजी 8वा वंडर. कित्याक 7 वंडर ताणें जे सांगले
may be listed with archives, may be listed in various departments. We have not promoted a single of these destinations, what he is talking about. We have not even zoned it as a tourism zone. ताणे समज वॉन्डर काढल्या त्या लिस्ट घेऊया बाब सुभाष फडणवीस आमच्या मिनिस्टर ऑफ आर्कायव्हजाकडे उलोवन कोण आसा मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन आम्ही वी विल एन्श्युअर वॉट एव्हर हॅज टू बी डन अहेड वी विल लुक एट इट ताणे जे लिस्ट दिला Ecotourism. ताणे जे लिस्ट दिला त्याने शेअर करचे तातले कितें कितें बरें आसा ते मुख्यमंत्र्याकडे बसून वी विल टेक द थिंग्स अहेड Specifically, बरें मिनिस्टरान सांगितलं हांव हें लिस्ट तुका ऑन द फ्लोर ऑफ द घाता यू कॅन कन्सिडर Western जे बाळ regional इंचाले, very specific I will be. The details of the steps taken to protect part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, आज ये ecotourist places are very fragile. They are very fragile and they can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically Mugala Prashna, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments, whether you propose to introduce any mandatory environmental monitoring mechanism, you can't say that falls on the regional, is correct. Garbage, all these things you have to take, form a nodal agencies, because when you are going there, if you are going to do, are you going to ask the environment to together do an audit to ensure that the ecotourism does not lead to environmental degradation? Can you name, if you have done it, can you name at least one legal safeguard that the department has tried to, not an advisory on social media we have seen, Speaker sir, any one normal safeguard that protects specifically ecotourism site from over-tourism in Goa? Speaker sir, sub-question C जे आसा, advisories are being published कित्याक सांगलें? वारंवार आमी आणि forest department are continuously putting things together for the welfare of the tourist. At the same time, Speaker sir, we expect a tourist to be responsible when he comes here, including a local, गोंयकारूय, जो tourist नासता. Eco-tourism जेन्ना आमी म्हणटा, Speaker sir, we are promoting tourism in these areas. Most of these areas come under forest. So unless we have a policy in place which is stitched with the tourism department and forest department or GFDC, we cannot start doing things which our LOP is talking. But at the same time, Speaker sir, restricted entry, ticketed entry, talking about the rest of the things, wherever these sites are, or what we are doing presently. Coming to this, Speaker sir, advisories, साधे Speaker sir, social media सगळे घालता आमी. पावस जालो, notified waterfalls विश्वजितान करून घेतले म्हणून थोडे लोक वाचले. पहिले वर्ष 2022 म्हाका याद जाता Speaker sir, खंयच्या तरी खाणीन बिचोलेच्या कोण तरी भुरगे गेले एकटो बुडून मेलो. आनी खंय तरी वाळपय 70 तेवटेन थंय सावड्ड्या हे ज्या सायडीन एरियेन वता आर नॉट प्रोमोटेड बाय टुरिझम, नॉर स्पोकन बाय अस, नॉर स्पोकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नॉर प्रोमोटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पूण भुरगे ट्रेकिंगाक वता आसतना उदक पळयता, तांकां डेप्थ खबर ना, भितर पानां ती पांयाक धरतली जाल्यार खबर ना, मारता उडी. आनी मागीर जेन्ना मनीस ना जाता ते फॅमिलीक जितलो कश्ट जाता Speaker sir, तितलो आमकांय जाता एज अ गव्हर्मेंट. At the same time, Speaker sir, we would request when the ecotourism policy comes with whatever our LOP is there, we will invite him also to share his views on how it is. Shoti ecotourism म्हणपाक Rohan Khawto एकटो घेवन बसुना. It is the all 40 MLAs who have to contribute towards the policy and the other stakeholders. So त्यांना तुम्ही सगळे तुमचे लिस्ट दिवचे. जाता इतले maximum list we will put it together. Have you fixed any time limit? प्रश्न When क्रमांक will your 3, ecotourism प्रश्न क्रमांक policy? 3. Speaker sir, रणजी विहागास Speaker sir, खंयची पॉलिसी काडच्या पयलीं हे तुबे मॉल नाका, ते नाका, हे नाका.
entering the नाका forest. आणि हावजान दाखोवपाक पॉलिसी केन्ना येतली Are you going to destroy the पॉलिसी forest? आता ऑन द फ्लोर ऑफ द सकाळी मिनिस्टरा सांगलेलें पॉझिटिव्हली लुक एट द पॉलिसी हे सारखे न्हू. हांगा पॉलिसी काडिल्ली जाय मागीर गांवार वचून रस्त्यार वचून पॉलिसी म्हणून Speaker sir, कोणाक सांगता हे? policy क्रमांक 3 तो फॉरेस्टा भितर आयलो. क्रमांक 3 How are you वेगळा. promoting ecotourism बसून आणि without doing the policy, चेअरमॅनाकडे sir? बसून आम्ही Speaker करतले sir, पॉलिसी हो ना, ताणे Speaker इनपुट sir, घेवचे मंत्र्यान आम्ही पॉलिसीचे टाइम विचारपाक Let जाय your सर PC. give the policy. without getting into any sort of mechanism, LOP just on president social बोलताले. media campaign. This is Yes. not a legal safeguard. स्पीकर सर Speaker आणि sir, कितें this करपाचें तें entering into सांगचें the forest area. म्हाका प्रश्न विचारला ताणें उत्तर दिवचें म्हज्या ताज्या प्रश्नाचो Give us the ताज्या time frame. प्रश्नाचो ताणें तुम्ही उत्तर वचून त्या forest दिवचें भितर एडवायझरी वचून दिता आमी हे घालता रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट मागता रिजनरेटिव्ह टुरिझमाचेर उलयता आमी विच ऑफ एनवायरमेंट सोसायटी एंड द पीपल इन द कम्युनिटी आनी कितें करूं प्रश्न क्रमांक 3 तुवें हांव 3C घेता बट सकाळी तुवें सांगलेलें मिनिस्टरांगे बिहेवियर हेजेर आनी आज परत हें जाता तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाता मॉर्निंगू तुवें सांगिलां तुवें मॉर्निंगू सांगिलां आनी आज परत सेम प्रश्न क्रमांक काय 3 रिस्पेक्ट वेगळा. आयज 3C घेयल्या कितें गो बोवाड माताय 3C खंयचा रे 3C स्पीकर सर आन्सर एज पर अपलोडेड ऑन द कंप्युटर शीट स्पीकर सर हो जो युनिटी मॉलाचो इश्यू हा इट हॅज अ लॉट ऑफ हिडन illegality, Speaker sir. The principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat, deeming it invalid from unlawful orders of Speaker the sir, point video of under order. DOP. Speaker sir, point of order. कोर्टान स्ट्रक डावन कोरोना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सरकाराक सांगला सारखे तुटीन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्सचे फॉलोअप करून घे वी हॅड ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अपील और वी हॅड ऑप्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस स्टार्टिंग मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की इमोशन्स आणि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वेर टेकन इन टू कन्सिडरेशन आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन द लिगॅलिटी ऑफ द थिंग हियर ताका जाल्यार सुरवात करून हांव सोंपयतलो पूण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिसइंटरप्रेट करची न्ही म्हजी रिक्वेस्ट So कोर्टाची भाषा हिंग केली म्हणून म्हाका दिसता हिंग कितें उलोवपाक न्हू आमच्यांनी दिस इज द हाऊस न्हू माननीय आमदार why are you objecting me before I speak, Speaker sir? माननीय आमदार Speaker sir, हांव कंटिन्यू करता बीडीओन आनी डीओपीन जे हे अप्रुवल दिल्लें डीम्ड अप्रुवल दिल्लें तेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आसली ती जाल्या की जाल ना जाल्यार आमकां खबर ना दिस वॉजंट जस्ट एन ओवरसाइट इल्लीगल डेव्हलपमेंटल activities on sensitive wetlands mangrove land prompted urgent work order notices पॉइंट which ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले म्हाका दिसता त्या विशयाचेर ना दुसरा बरें स्पीकर मसाला, सर दुसरो, हांव मुगे दुसरो. फर्स्ट सप्लिमेंटरी जे येता 25 कोटीचो आय मसालो. तेजेर उलोवपाक ड्रॉ जाता I draw the attention 1 crore has been spent. माननीय तेजेर LOP, उलयताय आमी. माननीय I draw the attention of this house to letter number 3 385 DEV 25 एक मिनिट थांब तुम्ही प्रश्न जो पळय विचारलो आता रिगार्डिंग युनिटी मॉल आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की तो विषय सोपलो आणि त्याचे डिस्कशन तेजेरी क्वेश्चन जाता सोपलो तेजे क्वेश्चन जाता सोपलो ना. राव रे, सोपलो. मातशें. शाळेक बसा. गेले ते. हांव तेजेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जाता देर इज अ लेटर दॅट इज एड्रेस्ड टू द बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ऑफ विलेज चिंबेल इट इज स्टेटेड that the unity mall and the prashashan stamp projects will be shifted to another site away from Chimbel. E letter aha inga and it is dated 29 January 2026 which is coming from the director of tourism. However, the letter does not state that it has been issued with the approval of the government or the cabinet or the competent authority. My specific question, can the honorable minister place before the house the cabinet decision, the government order or the file approval authorizing the shifting of these projects? Joint question. स्पीकर सर जेन्ना हो विषय जालो तेन्ना इश्यू लिगॅलिटी वायज हांव परत म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स वेटलँड ऑथॉरिटी सुरवात खंयच्यान जाली स्पीकर सर सुरवात जाली की बफर झोनान प्रॉपर्टी येता दाव्यान कन्स्ट्रक्शन उजव्यान कन्स्ट्रक्शन मदीं ही कुडको थंय सुरू जाली थंयच्यान सुरू जाल्ली केस मागीर आयले की रोहन खंवट्याची प्रॉपर्टी आसा हांवें सगळी तुमकां दिली ताज्या मागीर तांणी सांगली झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी हें मेजर करून दाखोवचें आमकां नाल्यार त्रास जातलो म्हूण रस्त्यार आयले मुख्यमंत्र्यान आदेश दिलो लास्ट वीक ऑफ जानेवारी 4 दीस आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक
इन्स्पेक्शन करून वयल्यान बारीक सगळें जाय ताका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस ड्राफ्ट वन जातूंतल्यान तांचे लोक आशिल्ली तांची आदोगाद आशिल्ली तांचो हायड्रोलॉजिस्ट आशिल्लो सगळे आशिल्ले पण सगळे जातकर स्पीकर सर when it came to know that we were 386 meters away from the buffer zone and the zone of influence नवो नॅरेटिव्ह जालो आमकां नाकाच आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांवें म्हणिल्लें हांकां एजिटेशन करपाचें आसा मोलाचो न्हय हो मोल प्रायम मिनिस्टराचो एकता मोल कितें संकल्प आशिल्लो स्पीकर सर संकल्प आशिल्लो की 28 स्टेट्स 8 युनियन टेरिटरीज एकता मोल सगळ्या कडेन जावचें 40 एकता मोल आमचे सगळे देशभर आयले इन्क्लुडींग ऑपोजिशन स्टेट्स तातून आमी आमची वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आमचे GI टॅग प्रोडक्ट सगळे प्रमोट करचे लोकल आर्टिसन्साक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो सगळे देशाचे पदार्थ ईच स्टेटीन डिस्प्लेक आसचे हे विचारधारा घेवन एकता स्तंभ एकता कुंड हे सगळे लास्ट टाइम उलयलें हांव परत रिपीट जावचो ना पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायवर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म आनी हे जातलेंच ते मुख्यमंत्र्या कडेन खंय उलोवन ते करता सेपरेट चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा आनी राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर जाल्यार चिंबल्या पुरतेच चिंबलाचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता सगळे चिंबलकार येवन रावतले आमी बोवाळ करतले हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें तें आज तुका प्रूव जाता कमिंग टू दीस टॉपीक ऑफ वॉट आवर फ्रेंड वेंजी हेज बीन आस्किंग स्पीकर सर ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें एक सादें लेटर इमिजिएटली प्रिंसिपली अप्रूव्ड बाय CM एंड मी वॉज गिवन तातूंत बाबा जनरली एज गव्हर्नमेंट प्रशासन स्तंभ युनिटी मॉल आमी कॅन्सल केलो शिफ्ट करता म्हणून लेटर दिलें इट्स अ गव्हर्नमेंट लेटर घरच्या लेटर बरोवन दिवं नाशिल्लें ताज्या मागीर परत जालें आमकां GADतल्यान प्रशासन स्तंभ कॅन्सल जाले आनी टुरिजमांतल्यान एकता मॉल कॅन्सल जालो ह्या सायटी वयल्यान सांगा मुख्यमंत्री तरी लोकांचे आयकून तांची भावना समजून जरी लॉजिकली सारखे नाशिल्ले तांचे इमोशन्स आनी सेंटिमेंट समजून ते लेटरूय दिले आमी थंयच्यान काडपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे लेटरूय रिफंड मागपाक पंचायती कडेन दिले पंचायतीन आमकां उत्तर दिलें जो पर्यंत ते बॅरिकेड आनी तूं रिस्टोर करना तितले पर्यंत आमी तुका परत तुजे 1 कोटी रुपया परत दिवचे ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे आतां जो पर्यंत आमकां नवी सायट मेळना वी कॅनॉट शिफ्ट दोज थिंग्स ओवर देर ताज्या खातीर ते उरलां नवी सायट आयडेंटिफाय जाना फुडें सगळे शिफ्ट जातले लँड रिस्टोर जातले जे मुख्यमंत्र्यान जे सांगिल्लें स्टँड्स एंड वी हॅव गॉन विथ दीस आतां नवो जेन्ना एरिया येतली स्पीकर सर तो कॅबिनेटाक जेन्ना वतली will take care of all consideration that Bag Venzi ata ulayta. But administratively we have gone out. We have already taken a government decision. Government decision given already तांच्याकडे refund मागलो. नवी साइट पळोवपाची प्रकल्प चालू केली. आणि कितें जाय? आता हाजेर राजकारण एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टरचो एकता मॉल बंद केलो आनी प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो हो. आणि आता परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँड दिता तुमकां. Speaker sir, I am maglole specific cabinet decision, government order. I still want these documents on the floor of the house. Tu mak diche, and tu गेल ना जाला गेल ना म्हणून सांगचे आणि ना जाल्यार हे हाऊस काबा जाच पहिले तू हे कॅबिनेट अप्रुवल हाडचे so that this is once and all for all it is shifted. Now my specific second supplementary speaker sir. जी बाब आता जे आपण उत्तर दिले नी माननीय मंत्र्यांनी की तो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट पे असा एक स्पीकर एकच मिनिट एक प्रोजेक्ट कोण कॅबिनेट ऑलरेडी ते सगळं प्रोजेक्ट कॅन्सल केलं किती उरलेलं दुसरीकडे शिफ्ट करतले आणि ते शिफ्ट करता नवे येतले न्ही रे बाबा तुम हाल कित म्हटले तुमगे हो डायरेक्टराचो ट्रान्सफर मागले आणि तुम म्हटले की बाबा दिस लेटर इज नॉट व्हॅलिड टू वंडर ऑफ गोवा स्पीकर सर तुमगे कित गॅरंटी हा तुम जाय तेच कोताय ओय माय तू कॅबिनेटार डिसिजन घे न्हू तेक बाबा थिंग हाल भायर मारले तेन गेलो म्हणून डिसिजन तो आसोता तेका खबर हा घुसपाला स्पीकर सर आणि आपल्या भशेन आठवा वंडरच झाला कॅबिनेटार डिसिजन घे आणि लोकांक क्लियर कराय न्हू स्पीकर सर एक्सक्यूज मी एक तर तेका ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना ना जाल्यार तो सारखे कारण गव्हर्नमेंट आमक ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणा मरे तुका कळटा जाल्यार तू इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तू क्लियर एश्योरन्स दी की हे जाल ते फायनल इन टू कॅबिनेट अप्रुवल लागना. You do not have to take a decision.
स्पीकर सर, जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर, मुख्यमंत्री सायन मारता, ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता. सेम ओके. नाही नाही तीच फायली आमकां कॉपी जाय. तो कित्याक जाय? ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर. स्पीकर सर मातशे आमच्या हॉनरेबल MLA सांगूंक सोदता देर वॉज नो कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतिल्लें डिपार्टमेंट ऑफ IT shifted gave land to Department of Tourism that was a cabinet. Department of Tourism decided to go with the Unity Mall and that was not a cabinet, that was an administrative approval which we went with and got scheme from the center. आज administrative approval च्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या approvalan we have cancelled it. आता कसली cabinet? आता जेन्ना नवो project येतलो, जेन्ना Unity Mall नव्या जाग्यार वतलो, again it will be a administrative decision. But the land which we identify will be a cabinet decision. फक्त ताका सांगता. स्पीकर सर, स्पेसिफिक सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. The plan of the unity, Joint हा question तो. the plan of the unity mall. तो प्रोजेक्ट एक्झिस्टन्सा येयना तेजेर डिस्कशन करपा जायना आनी. तो प्रोजेक्ट तू शिफ्ट कोत म्हूण न्हू. कितें स्पीकर सर? उलयलो ते पळय उलोवपाक दिलें. दुसऱ्या सप्लिमेंटरी मातशें Sir. जॉईंट हा जॉईंट. Speaker sir, I would like to place on the table of the house the letter written to the Panchayat asking for that refund of 1 lakh. आणि Speaker पंचायतचे sir, correspondent. Speaker sir, माननीय मंत्री आमकां सांगपाक जाय जेन्ना तो उलयता की युनिटी मॉल यू आर गोइंग टू कंटिन्यू. एलओपी आयकून घे. तुम्ही कितें करता जाणा सगळ्याक सांगता हांव. जॉईंट पाच जाण तुम्ही सर पाच जाण तुम्ही एक क्वेश्चन घालता एक येवपाक रायट आहा हे बीएससीन उलयल्ले आणि आमी. मागीर कितें करता की प्रत्येकाक 3 सब क्वेश्चन आमकां घालपा दिवपा सप्लिमेंटरी एकूच एकच उलय. स्पीकर सर एक 2 मिनिटं द्या. 21 कोटी रुपया तुम्ही इफ यू लुक एट द मनी ट्रेल मातशे बोस रे मातशे सुसेगाद मातशे बोस हांव क्वेश्चन इन जावन दी 21 crores has been spent out of which speaker sir if you look at annexure A 3.5 crores was paid to 2 consultancy firms MS Fort Dimensions Architects and MS Apaisis Studio magi structural steel act 11 koti 63 lakhs modille asa and this is claimed by the agency to be paid after verification. Speaker sir आता हे स्टीलाचे किती जातले will it rust where is it at the site where is it speaker sir you there is something that the minister also has not given us specifically giving because this has public importance because people were not taken into confidence. My very pointed question to you when you all have spent almost chief minister and modle 25 koti modai त्याच लागून प्रश्न चालले you have spent 21 crores. एक minute speaker sir now you describe this unity mall as a central project correct it is how it is done you are creating an impression as if centrally sponsored scheme. Now there is a growing concern speaker sir among the people that whether this is a grant based scheme. How much speaker J funding for this project it is about 201 crores that is being approved. So whether funding for this project is a direct grant from the government of India or whether this is a long term loan arrangement for 50 years is what I've heard. So the state government is also putting its money in it. So speaker if this is a loan based arrangement why is the government just projecting it as if this is a centrally projected subject? आणि हे जे 21 कोटी रुपया जे पड 21 कोटी रुपया 2 मिनिटं 21 crores उलय एनेक्शरान व्हेरी क्लियरली हांवें एक्सपेन्सीस लायन अप केले लिस्ट ऑफ एक्सपेन्सीस ताणें जे म्हणल्यार टोटल पेमेंट डन टील डेट इज 7 crore 10 lakhs 59,900 ओनली. ताज्या मागीर स्पीकर सर बॅरिकेडिंग केलें मशिनरी मोबिलायज केली 8 जुलय 2025 वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली 28 डिसेंबर 2025 आमी काम हांगा सायटीर बंद करचें पडलें. पूण ह्या 5 म्हयन्यान स्पीकर सर the contractor has claimed that in his house, in his workshop in Gujarat, he has taken steel for fabrication, which is a part of the RCC structure, which is a part of the beams and part of the structural design. जे ताणें थंय घेतलें ताजो क्लेम आनी हो क्लेम ताजो आसा स्पीकर सर 11 crore 63 lakhs 51,389 क्लेम. दुसरो स्पीकर सर हो 1 रुपया पे जाल्लो ना. ताणें हो एस्टिमेट घाल्लो जो आसा लेट मी टॉक ताणें जो एस्टिमेट घाल्लो आसा स्पीकर सर
under the director, along with PWD and everybody as a committee, unless we inspect this, nothing is going ahead. No payment will be made, number one. Number two, Speaker sir, ताणे म्हणलें म्हाका की हे शिफ्ट जातले काय म्हणून. हे स्टील वॉट डिझायन हेच संकल्पना चेंज करपाचे आमचो प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर सगळो डिझायन एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ओनली लोकेशन विल चेंज, which we are talking to Honorable CM for the site to be identified. Third, Speaker sir, हो आमचो जो स्कीम आसा, सोंपलो. under scheme for special माननीय assistance मंत्री, to प्रश्नकाळ states सोंपलो. for capital investment 2023-24. शुन्यकाळ उल्लेख माननीय आमदार वेंजी वेगस. Speaker sir, inclusive implementation of Seafarers Welfare Fund Society Old Age Benefit Scheme for 75 years old seafarer would want to bring to the attention of the House regarding the newly announced Old Age Benefit Scheme for 75 years by the Seafarers Welfare Fund Society, providing one-time support of rupees 1 lakh to Indian seafarers who have completed 75 years with effect from 1st of January 2026. We request the Goa government to advocate to the Shipping Ministry, and as requested by the GSAI President Bob Frank Vegas, which is to voice, and as they are the voice of the Goan seafarers, who would want this scheme to be extended to all existing seafarers who are above 75 years, plus to the widows of the seafarers. The government should form a committee to make a representation to the SWFS and support our seafarers community. The steps the government would want to assure. एक स्कीम येलो हा स्पीकर सर, 70 आणि 5 वर्सां जे कोणाक 1 तारखे जानेवारीचे 2026 काबार जाता तेंका. Our request is all those who have also completed, which is just on 76, 77, थोडे जण आहाय ते तारवटी all over India, plus तेंगे बायल आहाय widows. आम्ही हे propose करू जाय, GSAI नी propose केला, आम्ही propose करू जाय, requesting the government just to form a committee to propose this. मुकावेल decision तेंगेले, just want an assurance that you will form a committee. माननीय आमदार दिलारा लोबो. Speaker sir, I would like to draw the attention of this House towards the growing fear and anxiety among the residents of my constituency and full of Goa regarding the non-provision of basic amenities such as water and electric connections against their EHN/bifurcated numbers. Despite completing the required formalities and obtaining their EHN numbers, many families are still deprived of essential services like drinking water and electricity. This has created serious concern and uncertainty among the locals. Ye EHN numberank ajunuy electricity and water connection meona. All the JEs and AEs are saying 2006 चे पहिले हा तेच करचे म्हणून. ऑलरेडी बजेट स्पीचींत मुख्यमंत्र्यान मांडला, मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिला की हातूंत आपूण लक्ष घालून करून दिता. या असेंब्ली सेशन जावचे पहिले, सोपचे पहिले मातशें हे करून लोकांक बेसिक एमेनिटीज दिवचे सर. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of people pertaining to Walwanti and Bicholi river causing flooding, especially during monsoon season, and people put into hardship. The Walwanti river is one of the important tributary originating from the Western Ghat mountains of Sattari and Bicholim Taluka. Faces numerous problems due to development activities like haphazard sand mining, use of explosive for killing fishes, washing of clothes, releasing of untreated sewage water, dumping of garbage, thus hampering the smooth and clear flow of water as this river joins Mandavi river after covering distance of 21 kilometers to Sarmanas Pilgaon. On many occasions during monsoon, the river was flooded and the villages at the bank of river, namely Karapur, Wathadev, Vauti, Pilgaon, Kurchire and Bichulem, was completely flooded, and government machinery along with the
Disaster Management Authority has to press to work on war footing to save the life of the people and protecting the houses. This is mainly due to the continued deposition and non-biodegradable substances found in the river. Therefore, there is urgent need to desalting of Walwanti and Bicholim River to avoid future disaster to the public. In the view of above, I hereby urge the Honorable Chief Minister to kindly look into this matter and desilt the river to prevent flooding in the future war, putting and clear fear and anxiety from the mind of people to save the life from flooding of the river. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांनी ॲश्युरन्स दिवचे सर 7 वर्सां जाली हेजे डिसिल्टींग जावना स्पीकर सर. ना तो noted. स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर हाय ना हांव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन जे आसा हे सी गेल्ले आसा म्हाजे कडल्यान ह्या फावटी करून घेवपाक. माननीय आमदार एरिया लेमाव. Speaker sir, this is to draw the attention of the House to the long pending issue of compassionate appointments under the state government. Appointments in harness scheme is to provide jobs to dependents of government employees who die or are incapacitated while in service. The scheme aims to offer immediate financial relief to the bereaved family. It is learned that over 700 cases are pending of compassionate appointments for 5 to 7 years. Steps the government proposes. Because a structural problem is that the 10% cap, only 10% Group C direct recruitment vacancies can be filled under this particular grounds. This automatically creates backlog, converts urgency into waiting, ignores the purpose. If a government employee dies in service, the family loses salary immediately, but the government gives job relief after 8 years. This, because is not compassion, this is procedural cruelty. Hence, there is a need to revise the procedure and give justice to family suffering. Because हो खूप गरजेचो मुद्दो आहा. मुख्यमंत्रीन म्हणचे की you have given this 8 years it is pending, so you kindly look into it. It is a very serious issue. When someone dies today, they have to wait for 8 years to get the job under Group C. Will you come and change the policy and make sure that these people get justice? स्पीकर सर, हेजेर स्टेटमेंट करता मुद्दा म्हणून. स्पीकर सर, हाका 2 गजाली म्हणजे सरकारान केला. हे फक्त पयली 5% रिजर्वेशन आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी 5% आसा. आमच्या सरकारान हे 10% रिजर्वेशन दवरलें. एक स्पीकर सर, हाजो इनकम लिमीट पयली 3 लाख आशिल्लो म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंट जरी एक्सपायर जालो तरी ताका मेळनासलें म्हणून आमी ते 5 लाखाचेर व्हेले आणि पोस्ट फॅक्टो 2017तल्यान ते लागू केला. स्पीकर सर, तिसरी गजाल म्हज्या सरकारान जी केली, ऑन दी स्पॉट जेची इन सर्वीस डेथ जाता म्हणजे लायनमॅन आनी येते तांचे लिस्ट रिवायव केला. ताका आमी लास्ट लिस्टान घालिना, तर ताका डायरेक्ट जॉब दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जितक्या जाणांची अशा पद्दतीचो मृत्यू जालो त्यांच्या भुरग्यांक आमी डायरेक्टली नोकरी दिली. आतां स्पीकर सर, तितून आनी एक अमेंडमेंट भितर हाडला त्या स्किमींतल्यान, जे ऑर्फन उरता म्हणजे सपोज आवय किंवा बापूय एकटोच कोणी आसलो तो एक्सपायर्ड जाला आसत जाल्यार ताजेय लिस्ट आमी वयर हाडला. तुमी म्हणटा तशें आतां जवळपास हे लिस्ट जे आसा पळय न्ही, हे 278 आसा. ना टोटल 700 आहे. टोटल केसेस रायट 700. स्पीकर सर, हांकां 7 वर्सां जाली, 2017तले पेंडींग आसा. आत्ताच 57 सुमार जॉब जे आसा ते दिवपाक आसा. ताका आमी 57 ह्याच म्हयन्यांतल्यान दिता आणि ते लिस्ट रिवायज जातले. पण हेजो कोटाय जो आसा पळय 10%. Some people, Chief Minister, have to wait for 8-9 years. Speaker sir, ते 10% वाढ स्पीकर सर, फ्रीडम फायटरचे जॉब दिवपा खातीर न्ही 60 वर्सां लागली. आमी निदान एका 10 वर्साच्या भितर नोकरी मेळटा. स्पीकर सर, आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, आमचो प्रयत्न आसा बेगिनात बेगीन दिवची. फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक 60 वर्सांनी आमी नोकरी दिता. स्पीकर 10% कॅप आहा आनी वाडय न्हू मातशें. ताका वाडूंक मेळना डायरेक्ट हो कोटा. Will you give an assurance की जे पेंडिंग आहे ते बेगीन कोतो म्हणतो? 42 जॉब आमी ऑलरेडी रिकमेंड केला. 42 जाणांक जेंची आहा तेंची नोकऱ्याची लिस्ट हांव दिता. पण ताका रेशो आसता, उगीच वाडोवपाक मेळना. इट वील इनजस्टीस ऑन द वेजेर. जाय तसो कोटा वाडूंक मेळना. जे नॉर्मल रिक्रुटमेंट आसता पळय तेजेर फरक पडटलो. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन. हांवें फक्त स्टेटमेंट केला. माननीय आमदार केदार नाईक. Speaker sir, attention of the House is drawn towards grievances raised by the residents of PDA Colony, Pillan at Saligaon constituency
pertaining to entry, exit, and traditional businesses of residents affected due to construction of elevated corridor at Porvorim. Also towards the solution for the smooth transition of residents with proper merging and demerging lanes along with the adequate side distance in order to safeguard their convenience and safety. Lastly, the decision regarding development of open space into a roadside amenity and landscape garden needs to be finalized. Steps the government intend to take in this regard. Speaker, sir, Honorable PWD Minister Digambar Kamath was, good enough. He called series of meetings along with his engineers. He was kind enough to have these meetings. My only request की त्यांच्यानी फ्लोर ऑफ द हाऊस हे अश्युरन्स दिवचें की बेगीतले बेगीन त्यांच्यानी सोल्युशन फायंड आउट केला आहे का बेगीतले बेगीन हे एक्झिक्यूट करतलो म्हणून This matter will be sorted. माननीय आमदार जी तारुलकर. स्पीकर सर, विथ युअर परमिशन, सगळ्या मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तुमकां सगळ्या आमदारांक कॉंग्रॅच्युलेशन. 4 वर्सां तुमची सक्सेसफुली आयज तुम्ही सगळे आमदार जाल्ले. सो मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the fact that the fear and anxiety in the mind of the fishermen to the serious difficulties being faced by the fishermen community due to the demolition order issued against their boat sheds and hut located near the shores to store fishing net, equipment, diesel, icebox, and to provide temporary shelter during fishing operation. The step the government intends to take in this regard. Speaker sir, हालीत कितें केलां, पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या फिशरमॅन्स आहात ते आपले व्हडयां खातीर खोपी करतात आणि कायदो चेंज जायत आहा. CRZचो कायदो येयला, कितलेशेच कायदे येतात, पूण पारंपारीक पिढ्यान पिढ्या जे हे नुस्तेकार फिशरमॅन्स आहा कोस्टल बेल्टाक तांकां खंय तरी डेमोलिशन ऑर्डर्स काडटात, डेमोलिश करतात. सो म्हाका रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डिपार्टमेंट आहा, CRZ आहा, सो हांकां की खंय तरी तांकां नोटिफाय करपाचें, आयडेंटिफाय करून तांकां कितें तरी एक सर्टिफिकेट दिवची की ते फिशरमॅन्स आनी तांकां खोपी घालपाक एलावड आहा. कित्याक टुरिजम प्रॉपर्टीन ते घालतात पूण टुरिजम मागीर येयला, पूण फिशरमॅन्स पयलीं पासून आहात. सो ताका लागून तांकां खंय तरी तुमच्याच प्रॉपर्टीन घालतात आनी कोण तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी वयर कोणाची आहा तो आपले ती खोप फुडें येता आनी ते अडखळ जाता, व्यू बरो मेळना म्हणून तांकां खंय तरी तेंचेर कंप्लेंट घालतात आनी डेमोलिशन ऑर्डर आमचेच डिपार्टमेंटाक हाडटात. सो हेचेर लक्ष दिवचें आनी आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीची जी खोपी जे व्हडयो दवरपाक प्रोविजन तेंचें केलां तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां लिगलायज करचें. थँक्यू. एश्युरन्स तुमकां सांगपाक सोदता ह्या सभागृहान की फिशरमॅन जे आसा आनी ट्रेडिशनल बेश्टी एक सादी हुंपी आसा एटलिस्ट पंचायती कडेन वचून डेमोलिशन करनाका हांव सांगता. आनी ती टास्क फोर्स आहा तेका ती कमिटी जी काडला त्या कमिटी ते रिप्रेझेंट करतले. ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन त्यो साद्यो खुंप्यो ते बोट आनी बाकी आयस बॉक्स ते दवरता म्हण ते इन्स्ट्रक्शन दिता. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the matter of urgent public importance concerning the safety and dignity of women tourists visiting our state. In recent time, there has been a noticeable incident where women tourists have reportedly faced harassment, particularly in beach areas and other popular tourist locations. Such incidents are deeply concerning and risk tarnishing the image of Goa as a safe, welcoming and world-class tourist destination. Tourism is the backbone of Goa economy and the safety of every visitor, especially women, must remain a top priority. This can create a perception of insecurity that may adversely affect the confidence of tourists and in tune the livelihood of thousands of Goans who depend upon tourism. Steps the government intend to take in this regard. हो खूप महत्वाचो इश्यू आयच्या तारखेन कित्याक बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया युवा जे येतात एज टुरिस्ट तांकां दिसता की गोंया कुछ भी चलता है आनी आमी क्लियर आसा कुछ भी नहीं चलेगा एक्शन जातले म्हणून. हालींच्या हालीं नवे ट्रेंड सुरू जाला जे युवा भुरगे बिचार वता आनी फॉरेनरां कडेन सेल्फी काडप तांकां तांचे बद्दल तांकां ट्रबल करप हे सुरवात जाली. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन पुलीस डिप्लॉय करून TPU द टुरिस्ट पुलीस युनिट आणि आमचे पुलीस स्टेशन रिस्पेक्टिव्ह पुलीस तांकां एक्शन घेवपाक जे लायले कंटिन्युअस अरेस्ट हॅव बीन डन
on this particular part, whoever is doing this type of irresponsible behavior. गोयचे नाव ह्या लोकांक खातीर खराब जावंक शकना. दुसरे स्पीकर सर, आम्ही TPU कडे मागणी केल्या, सरकाराकडे मागणी केल्या, मुख्यमंत्र्याकडे की विमेन कॉन्स्टेबल्स, विमेन पुलीस नंबर आसा तो मातसो वाडोवन दिवचो, जातूंतल्यान सेफ्टी सेक्युरिटी जे पळयता आसतना आमकां मॉनिटर करपाक बरें जातलें. We have taken cognizance of the matter raised by MLA Sankalp Amankar, and we are also in tune along with our Chief Minister to act on this regard. माननीय आमदार रुदोल्फ फर्नांडिस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to dumping of garbage on service road to national highways in Santa Cruz constituency, causing nuisance and pollution. Whether the government is aware that some panchayats claim it does not fall in their jurisdiction. Whether the government will physically demarcate panchayat boundaries to the national highways. What plans will the government take to resolve the same? Speaker sir, कितें जाता विलेज बाउंड्री जी आसता ज्यो नॅशनल हायवेच्या सर्वीस रोडाचेर थिगासोर भरपूर लोक डंपिंग करता गार्बेज आनी जाता कितें एक पंचायत म्हणटा ती आमकां लागना, दुसरी पंचायत म्हणटा ती बाउंड्री म्हणटा तेंची आनी अशें करून ती गार्बेज कोणूच काडिना. हांव म्हाजे मागणे आसले गव्हर्मेंटा कडेन की थिगासर एक लायन मारची फिजिकली आनी एके सायडीच्यान मार्क करपाची ही उंची पंचायत जावं तूं मेर्शे, सांताक्रूज, चिंबेल जाल्यार मार्क करपाची, हे सायडीच्यान तर चिंबेल, हे सायडीच्यान मेर्शे अशें मार्क करपाचें लायन दवरपाची. कित्याक गार्बेज उंचे पंचायतीन काडपाची ती गमोंक जाय लोकांक, नाल्यार कितें जाता गार्बेज उडयत आसता आनी ही पंचायत म्हणटा ते काडटले तेंचे, ते पंचायत म्हणटा आमची न्हू तेंची, आनी अशें करून गार्बेजीची हिंगासर लायनूच लागता आनी कितें जाता अशें लोकांक त्रास जाता. अशें जावंक ना आनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हू हे आख्ख्या गोंयान हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आहा. ही लायन कशेय भाशेन मारूंक जाय आनी मार्कींग करूंक जाय. थँक्यू स्पीकर सर, तेन्ना म्हाका इन्शुरन्स दिवचे. I will discuss with the Panchayat Minister because this involves Panchayat Minister also and try to resolve. His point is correct. स्पीकर सर, लायन मारपाची गरज आहा आनी हे सायडीच्यान मार्क करपाची, उंचे सायडीच्यान उंची पंचायत, हे सायडीन उंची पंचायत ती, नाल्यार कितें जाता कन्फ्युजन जाता आनी पंचायती सुशेगाद बसता आनी कोण काडिना. माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये. House is drawn to the rising anger and helplessness amongst Goa's residents, particularly the elderly in peaceful area. Miscreants are frequently using loud silencer on their motorbike, reviewing engine which switches to produce explosive noise, causing severe public nuisance on our road. I urge the government to treat this as an urgent matter, establish a dedicated helpline for easy reporting, and impose stringent action against such offenders to restore safety. Speaker sir, Minister हाचो नोट घेवपाचो. सर एक ड्रायव्ह आम्ही 1-2-3दा केल्ली आता परत करता आणि तुकडे स्पेसिफिक केसीस आहा जाल्यार हाड हांव गाडी भितर उडोवपा लायता. ओके सारखे त्रास करता असले लोकांक. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, I would like to mention the concern over pushing through projects in Goa without environmental scrutiny. Speaker sir, environment impact assessment notification 2006 mandate करता की व्हडले प्रोजेक्ट म्हळ्यार चड करून मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्सांक EC जाय पडटा with mandatory environment impact assessment. Speaker sir, however, व्हडले प्रोजेक्ट शेकड्यांनी कोटीचे प्रोजेक्ट तांकां मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आसतना तांकां मायनर म्हणून क्लासिफाय केले वतात आनी तांचेर ती EIA घेनात. फॉर एग्जाम्पल मिराबागान ही अशी केस जाल्या अशें आमकां दिसता, कित्याक 400 कोटी प्रोजेक्टाक मोडिल्ले आहा. आज स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट सांग्यारूय लोक संगमेश्वर देवूळ बुडटलें म्हणून लोक ओपोज करतात. म्हणटकर द EIA would have solved the problem. You all have classified the project from major to minor and circumvented the EIA. हें जावचें न्ही, एक कडेन जालां फुडें जावचें न्ही, सरकारान नोट करचें आनी कितें करतले तें सांगचें. Noted speakers. निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kakora village in Kepe Taluka due to suspicious construction activity and the reported stacking of hazardous gas cylinders at property bearing survey number 98/6 located immediately next to Chetna Education Society, a special school, and ITI, Speaker sir.
this school and ITI caters to children with special needs, and ITI gives training to people, Speaker, sir. It has been brought to the notice that structure is presently coming in the said property. As per local information, the Kuchera Kakora Municipal Council has not issued any permission for such construction. Further, such several cylinders marked CNG only are reportedly stacked at the site. The storage of such hazardous cylinders in the immediate vicinity of school possesses a serious safety risk, particularly for differently able students who may not be able to respond promptly in case of emergency. Considering the potential danger to the students, staff and nearby residents, I urge the government to verify whether the said activity has the required permission and safety clearance from the concerned authorities. I therefore request the government to look into the matter urgently and inform this what steps it intends to take. As Revenue Minister ना, Speaker sir. Honorable CM I have already पत्र बरयला. म्हाका तेजो उत्तर येवना अजून. So I am waiting for Honorable CM's उत्तर on the floor of the House or पत्र reply, because the apprehensions जे create जाल्ले आसा तो भयानक जालो आसा, Speaker sir. स्पीकर सर ऑलरेडी कलेक्टर सावथान इन्स्ट्रक्ट केला ताजेर पे घे म्हणून. माननीय आमदार पुस सिल्वा. Speaker, sir, I rise to highlight the grave concern and anxiety prevailing among the people of Sokoban and Peda in Ambeli village. The retaining wall near the mouth of the Swiss gate at Sokoban, constructed 5 years ago, has now begun to tilt dangerously. Sir, the collapse of this retaining wall will block the free flow of water coming from various places into the river Sal. If this happens, the low-lying area of Peda Ambeli will face severe flooding, putting homes, fields, and livelihood at risk. The people are living in fear, uncertain about their safety and future of their agricultural lands. I urge the government to immediately inspect the retaining wall and assess the structural damage. Take urgent steps to reconstruct the wall before the monsoon sets in. Assure the people of Ambeli that preventive measures will be taken to avoid flooding and protect their lives and property. Speaker, sir, if timely action is not taken, the people of Ambeli will suffer irreparable damage. I therefore demand that the government act with urgency to restore confidence and safeguard the lives and land of our people. Speaker, sir, एक स्विस गेट हा ते उदक आख्खे कुंकोली, वेल्ली, आंबेली सगळे एक स्विस गेटीन लासून रिवर साला वयता. आनी ते रिवर साला मावता कडेन रिटेनिंग वॉल बांदलें. 5 वर्सां जालें तेका. तें आख्खें टिल्ड हेचो पळ जाल्यार ती स्विस गेट बंद जातली आनी आख्खें उदक भरतलें आनी उदका लेवल रायज जातलो. आतां थिंगा धाकटेसो गांव हा पेडा म्हूण, तो पेडा आख्खो बुडटलो. सो हांव मागता हो जाता तितले बेगीन, कित्याक 1 वर्स जालें हें प्रपोजल घ्यायलें, आजून तो जालो ना. स्पीकर सर, हांव तेजे फोटोय मातशे प्लेस करता. Sir, I rise to draw the urgent attention of this House to a matter of serious concern regarding the safety of people of Vasco, particularly at the Varnapuri junction and adjoining Varnapuri stretch. There is a growing fear and anxiety among residents and commuters due to the increasing number of accidents occurring on this road. A large number of heavily loaded trucks from the MPA frequently pass through this stretch at a very high speed, creating a very dangerous situation for pedestrians as well as motorists. What makes the situation even more alarming is the absence of speed breakers or any proper traffic measures on this road. The Varnapuri junction witnesses heavy movement of people throughout the day, including school children, senior citizen, workers and daily commuters. Under such circumstances, the movement of heavy trucks at high speed poses a serious threat to public safety and increases the risk of tragic accidents. Through this zero-hour mention, I urge the government and the concerned authorities to immediately intervene and take necessary measures to regulate the speed of heavy vehicles and install speed breakers and appropriate traffic mechanism at the earliest in order to prevent further accidents and ensure the safety of the public. I would also like to propose that in the long run, the construction of a flyover at this Varnapuri junction may be the practical and permanent solution to address the growing traffic and security concern. I therefore request the government to direct the NHAI and the concerned official to conduct an urgent inspection of this area and examine feasibility of such project. Speaker sir, माननीय मंत्र्याक हो विषय खबर आसा आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की हाजेर एक इमिडिएट परमनंट सोल्युशन काडपा खातीर
एक फ्लायओव्हर तांणी प्रपोज करचो त्या स्पॉटार. This has now become a critical junction, जो वर्णापुरी जंक्शन आसा ते, कित्याक आमी बाकी कडेन आमचे फ्लायओव्हर येता आनी हांगा सगळे येवन हांगा ब्लॉक जाता. ते पयले कशें कोणाचें लक्षान येवं ना ते हांव नको, कित्याक इट इज हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड बेजिकली ते करून घेवचें पडटलें नॅशनल हायवे कडेच. हांव मान्य PWD मिनिस्टर आनी मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगता ते अटेन्शन घालून हें करपाकूच जाय. ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे वास्को मुरमुगांव तशे लोक वयता ते नेवी गेटी कडेन स्टक जाता. हाल्ली एक यूथ सुद्धा एक बरो यूथूय थिंगा मेलोलो फाटी एक मोटरसायकल पार्क ट्रक हाडून मारून. सो हे भाशेन ते जंक्शन डेंजरस जाला. तो कितें सांगता सारकें आसा. PWD मिनिस्टर म्हाका दिसता ही वील टेक इट अप इन द एप्रोप्रिएट फोरम. जाल्यार मान्य मुख्यमंत्री नितीन गडकरी कडेन आमचे मान्य नितीन गडकरी कडेन घेतले प्रॉब्लेम. माननीय आमदार एल्टन डिकोस्ता. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of general public being charged for application form fees instead of providing them free of cost for various government schemes such as Grey Aadhar, Ladli Lakshmi, Atal Asra. What steps does the government intend to take in this regard to provide relief to the needy, economic weaker sections? Speaker, sir, pois dina asona पहिले आमी normally forms social welfare schemes आय तो for the people who cannot afford. So तुम पहिले तांकां 100-200 पैसे घेताय. So make it free, no? Give it in all the form मामलेदार deputy free दी तांकां. तुम तांकां इथे लाडली लक्ष्मी बाकी all those forms are there. You all are charging them. अरे charge कोताय तुम्ही? You all give them free of. So let the chief minister say make it free. Free कर. Speaker assurance this chief minister free करपा लाय तांकां. तुम तांकां पयस तांकां घेताय आनी मागीर पयस दिताय. माननीय आमदार मेन्शन केल्यानी Announce score, make it free, make it free. मेन्शन स्पीकर सर, ताज्या म्हायती खातीर ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी गृह आधार हेन फोर्थ म्हणजे जसो पगार मेळटा पळय न्ही तसो दर म्हयन्याक 10 तारखेक कंपल्सरी मेळटलो. हे आज आमी अनाउन्स केला. तू मेळपा सांगता पयली फॉर्म फ्री कर. आयक मरे, त्या फॉर्माक कितले पयशे पडटा? नाल्यार तुका तू कितले 100-200-300 50 रुपया पडटा. whatever it is, it is 100 rupees or something, no, make it free of cost. 50 रुपया पडटा. 50 रुपया पडटा. Speaker sir, no, speaker sir, let me clarify. See, कापराल कित्या बोर्ड माता? स्पीकर सर, कापराल बोर्ड माता बायलांचो. स्पीकर सर दवरता आनी सगळ्यांक फुकट वाटतात. हा फुकट वाट. सगळे आमदार हाडून दवरतात आनी फुकट वाटतात. स्पीकर सर, आमदार स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हांव मुगे कार्य ऑफ मेक इट फ्री, नो गिव एश्योरेंस. माननीय आमदार विलेश बोरकार. फ्री मरे. पैसे 10 तारखेक वयतात. विलेश बाब. पुरो नाही पुरो झाले. विलेश बाब उलया तुम्ही. विलेश बाब उलया. Attention of the House is drawn to the fact that the big casino has been sealed by the government. It has come to the light that the said casino has defaulted on payments to several local tribal vendors, particularly MS Gokuldas Kulkar, vegetables and fruits, whose dues amount to rupees 13,57,110 rupees. Apart from this payment, to other local businesses are also pending, which amounts to a total of rupees 1.5 crores. Furthermore, the salaries, PF contributions and other settlements of more than 200 staff members remains unpaid. The steps government intend to take in this regard. Speaker sir, हो जो मुद्दा आसा हो हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टरचो लेबर point of order. तेंचेकडे उलयल्लो. Speaker sir, point of order. पुलीस कंप्लेन फायल Speaker sir, point of order. Speaker sir, एकूच मिनिट. खंयच्याय हाजो न्ही पर्सनल म्हणजे कोणाचें नाव घालून तो यूज करचो न्ही म्हणून त्यांनी जे नाव मेन्शन केला पळय न्ही त्यांनी इन जनरल सांगचें कोण लोकांची बिलां पेंडींग आसा ह्याचे ही कांट यूज द नेम सो दॅट यू कॅन डिलीट दॅट नेम. बट न्ही यू कॅन मेन्शन ताचे पयशे बट लोकांचे पयशे पेंडींग आसा यू कांट यूज द नेम. ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, लोकांचे जे पयशे पेंडींग उरल्या जो हो बिग कसिनो म्हणून आसलो आरपोरा हांगा हो सडनली बंद जालो. आतां कितें जाला स्पीकर सर, तेंचें ऑपरेशन चालू आसा दुसरे कडेन
पण ते ऑपरेशन चालू आसा स्पीकर सर हांव म्हज्या कन्सर्न डिपार्टमेंट तेंच्यांनी स्पीकर सर तांच्यांनी कंप्लेन दिवची म्हज्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांव ताका सांगता तेजी काळजी घे तेजी कॉपी दी एका सगळ्या जाणांनी नोटीस काढल्या सरकारान एका अवॉर्ड दिला अवॉर्ड 1 करोड बेस्ट अवॉर्ड दिला या मनशाक अवॉर्ड दिला 1.5 कोटी पेमेंट पेंडिंग उरला सर कंप्लेन दिवपा लाय तेजे कंप्लेन दिवपा लाय स्टाफाचो पेंडिंग करपा लाय ना मुखेलमंत्र्यान ना सर ना अजून ऍक्शन कांयच घेवन आता कितले तेप जालो ते बाबडे ऑफिशियली तांकां कंप्लेन दिवपाक लाय ऑलरेडी म्हाका कॉपी दी मरे म्हाका कॉपी दी दिली स्पीकर सर सभागृहाचे कामकाज अवॉर्ड मेळा या सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता या मनशाक अवॉर्ड दिला यू शुड सी वॉट फोटो इन दिस बिग पर्टिक्युलर कसिनो हे आमच्या बरोबर येयले हे दुसरे भुरगे 1.5 कोटी रुपया हेंगेले बिल पेंडिंग आहे 1.5 कोटी रुपया 1.5 कोटी पेंडिंग आसा नुस्त्याचे इतले पेंडिंग आहा आणि सरकार त्या मनशाक अवॉर्ड दिता हांव फोटो जाय जाल्यार मुखेलमंत्री दिलो एग्जाम्पल अवॉर्ड फंक्शनाक अवॉर्ड दिला स्पीकर स्पीकर सर त्यांची FIR पासून अजून फाईल करूंक ना तेजेर ऍक्शन कशें करतातले माननीय आमदार आंतोनियो वास Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Sankwade and the whole Kortali constituency because the water of the age-old natural lake water body at Zuari Nagar is being drained out for construction for mega project by Zuari Industrial Limited. There is a move to convert natural reserve orchard area into settlement zone at serial number 110/1 and serial number 189/1 in village Panjat of Sankwad. Water from the lake can be supplied on the whole of Kortali constituency whenever there is a water shortage. This lake is also proposed to be declared as a wetland as per the draft notification issued by Goa Wetland Authority dated 8/12/2024, Conservation of Management Rule 2017. I request the government to kindly preserve this water body and stop the converting the settlement zone from mega project. Sir, हो आमचो जो लेक आसा सांकवाड हो आमचो हांवें कितले तुका एज अ मिनिस्टराक लेटर केल्ली हांव प्रोड्यूस करता डॉक्युमेंट फॉर द हावस हाजेर ऑब्जेक्शन कितली घातलेली आसा हो आमचो लेक आमकां सेफ करून दवरपाक जाय सर. त्यांनी वेटलँड ऑथॉरिटीचे जे कितें नोटिफिकेशन आहा त्या आधाराचेर आमी ते फॉलो करतले आनी स्ट्रिक्टली अवॉइड करतले. माननीय आमदार अलेक्स लॉरेन्स. Because I draw the attention of the House of long pending demand. The website Dhananand Social Security Schemachi has not been designed and not operational, which in turn financial assistance with beneficiaries are made up hardship zada. There is a helpline also 888-2988-000. Most of the time this line also is busy. It becomes difficult and attend konkonna. The government action the government intends to take for the website DSS online site functional kurpak. What about aid to applicants to avoid inconvenient and visit? They about district south Goa visit matai tenka inconvenience ata. I know the government wants to give all on 10th, but I would prefer e website ahadi social welfare anti sarki kochi ani amka it's a long pending demand because applicants are there to you get applicants who will get directly online. They don't even have to come to the MLA's office. Otherwise you have old people coming to the MLA's office. No doubt. Aaj itli zalo we have CSE centers. We have got online checking systems at home. People are mobile savvy. Children can just check on the mobile, no doubt. So I would request the government to social welfare to consider doing this online. माननीय मंत्री रमेश तवडकर. The service provider has been told because this site was in operation, in between it fails, and we have directed the service provider to make it on. Because we ourselves have not technically fit to do that. Update is we have GL and बाकीचे जो यहाँ साथ. Update is opposite. Yeah. माननीय मंत्री रमेश तवडकर. Because sir, कागदपत्र मांडपाची. Yes.
Speakers, I lay on the table of the House the paper shown against my name in today's list of business. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.